नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। विधानसभेत सरकाराक घेरपा खातीर विरोधकांनी आंखली रणनिती। युरी म्हणटा विरोधक रावतले एकठांय। सभापती रमेश तवडकराक काम करपाची ना इत्सा। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। ग्रीन एनर्जी करपाचेर कोंकण रेल्वेचो भर। मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर बसयल्यात सोलर पॅनल्स। रातच्या वेळार रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर जातली कारवाय। म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकरान दिली माहिती। नवो जुवारी पूल जावन रावला सेल्फी पॉइंट। सेल्फी काडपा खातीर लोक करपाक लागल्या गर्दी। आणि व्हडा उमेदीन मनायलो दिवचल मालांतल्या वन गांवांतल्या सातेरी देवीचो कालो। शेकड्यांनी लोकांनी घेतलो देवीचो आशिर्वाद। आणि आता खबरो विस्तारात। सरकाराक धारेर धरपाक सगळे 7 विरोधी फुडारी एकठांय आयला। विरोधी पक्षाचो आवाज बंद करून उडोवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसा आणि तातूंतलोच एक भाग म्हटल्यार 4 दिसांचे विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फोग काडलो। सरकारान कितले यत्न केले तरी आनी 7 जाण आसतले आणि आमी गोंयकारांचे प्रश्न विधानसभेत मांडटले अशें युरीचें म्हणणें आसा। टुडे ऑल ऑफ अस ऑपोजिशन MLAs आमी आज एकठांय जाले टू डिस्कस ऑन जी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जाल्या। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा जे म्हाका दिसता द 3rd सेशन ऑफ द 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली विच इज टू बी हेल्ड ऑन 16th, 17th, 18th and 19th फॉर ओनली 4 days. सो बेसिकली देर इज हो सरकाराचो एक प्रयास जाला की टू सायलन्स द ऑपोजिशन, but we are all together, all 7 of us, हम साथ हैं, and we will definitely be the voice of Goans, irrespective of our political differences. Today, Goy सांबाळपाक जो जे म्हाका दिसता सरकार, the corruption, the amount of rise in crime cases, वयता थिंगा जे हे सरकारान जे आज चल्ला, to expose them, all of us are together, we will always be together. सभापती रमेश तवडकराक काम करपाची इत्सा ना अशें म्हणीत विजय सरदेसायान आरोप केला। इतिहासांतली ही पयलीच खेप आसा जंय अधिवेशनात मेंबर्स डे ना अशें म्हणीत फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो। आमदारांनी फक्त 5 वर्सांची म्हायती मागची आणि आमदारांक फक्त 5 दिसांची म्हायती दितले हे खंयच्या विधानसभेत जाता अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा। एक म्हणल्यार गोंयांत आनी देशांत आमच्या लोकशाही आसा काय कितें हो सगळ्या लोकांक प्रश्न पडला। लोकशाही कितें म्हणटात की दीस इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। हे जे पेंट मारतात पळय तो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। ह्या टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसीन आमी जे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात आमकां जर सांगलें की तुमकां 5 वर्सांचे पयलेंच इन्फॉर्मेशन मेळटलें आणि तुमकां जे सिटीजन्स आहा तुमकां अंडर द RTI एक्ट आर्टिकल 6 ऑफ द RTI एक्ट यू कॅन आस्क इन्फॉर्मेशन अप टू 20 years 20 वर्सां मेरेन तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा आणि हांव निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी म्हाका 5 वर्सांचेर बंद करता। सो म्हाका दिसता स्पिकर आपलें काम स्पिकराक करपाचें ना, स्पिकर लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक ताजें काम करपाचें ना, कोणाक काम करपाचें ना, फक्त लूट मारता ते गव्हर्मेंट आनीक असले कायदे हाडटात। एक रूल 31 म्हणून आहा ऑफ द रुल्स ऑफ प्रोसिजर। रूल 31 कितें सांगता की इट इज private member day is a right, a privilege of the house, of the member. So even जर कशी चुकून हॉलिडे बी आयली आणि प्रायवेट मेंबर डे चुकून गेलो फ्रायडेचो जाल्यार नेक्स्ट विकान एक एक्स्ट्रा दीस दिवचो आणि तो प्रायवेट मेंबर डे करचो म्हणून रूल 31 क्लियरली सांगता। हांगा आनी कितें केल्लें आहा की प्रायवेट मेंबर डेयाचे पयले दिसा असेंब्ली काबार केलें। सो आय थिंक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। लोकशाहीच्या इतिहासान खंयच अशें केन्ना जावंक नासतलें। सो तो बूक आनी कित्याक केला
आनी एसेंब्लीन कित्याक घेता? फाल्यां हांवें तर स्पिकराक विचारलें, स्पिकर म्हाका कितें म्हणटलो की ना तूं RTIचेर माग म्हणून. अरे RTIचेर जर हांव मागूंक जाय इन्फॉर्मेशन जाल्यार हांव आनी आमदार म्हणून कित्याक जालो? सो म्हाका दिसता स्पिकरान आपले सगळे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी आनी ते लेजिस्लेचर स्टाफ आहा तांकां ट्रेनिंगाक खंय धाडचे दुसऱ्या स्टेटींनी, ते वचून टूर मारतात पळय आतां परते हांकां धाडचे शिकपाक. मातशें हांकां काम करपाचें ना, कोणाक काम करपाचें ना. प्रमोद सावंताक जाल्यार कामूच करपाचें ना, हे सगळे लूट मारतात. हांकां फकत इव्हेंट करपाक जाय आनी इव्हेंटाचेर आपले फोटो घालूंक जाय. आनी हांकां इव्हेंट मॅनेजर मेळ्ळा, हांकां एजन्सी मेळ्ळा. पयलीं हांव म्हणटालो की कोण जावंय काय म्हणून, हांचो जावंय न्ही, हांचो पार्टनर हांकां मेळ्ळा. एकूच एजन्सीक सारको सगळे जाता तितले इव्हेंट एक एजन्सीक दितात आनी तांचे बरोबर पार्टनर रावतात. ते सगळे काडपाचो हांव. पूण पयले आमचे मेजर इश्यू म्हणटा तो हो आहा की हांगा येवन उलोवन कितें फायदो जातलो काय कितें. कोकण रेल्वेन ग्रीन एनर्जी तयार करपाच्या दिकेन एक पावल उबारला. 1.32 कोटी मोडून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर प्लॅटफॉर्म नंबर 2 आणि 3 सोलर रूफ बसयल्यात. प्लॅटफॉर्म 2 आणि 3 487 सोलर पॅनल्स फिट केल्यात, जातूंतल्यान दिसाक 720 युनिट उर्जा तयार जाता. कोकण रेल्वे वर्सुकी 18 लाखाची बचत करता. 7 ते 8 वर्सांनी सोलर पॅनल स्थापन करपा खातीर जाल्लो खर्च वसूल करपाक शकतले. करमळी आणि थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर लेगीत सोलर पॅनल घातल्यात, जे मडगांव बसयल्ल्या त्या परस उण्या क्षमतायेचे आसा, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे वेवस्थापक बबन खाडगे हांणी दिल्या. Then Honorable MP Lok Sabha South Goa Shri Narendra Savikar, he was kind enough to sanction this project of rooftop solar energy at Madgaon railway station. In fact, regarding green energy, he Honorable MP Mr. Savikar, he motivated us, and accordingly we submitted a proposal to him for a rooftop solar energy at Madgaon station. This is that proposal was sanctioned by Honorable MP at a cost of 1.32 crores. So this work actually started in November 2019 and was completed in all respect by January 2021. In fact, by end of December we had started generating power, and this solar panels provided are totally, I'll tell you, 487 number of panels we have provided on platform number 2 and 3 rooftop, and this generates around 720 units per day, and this leads to around saving of around rupees 18 lakh per annum for Konkan Railway. रातीकडे रस्त्याक कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करपाक म्हापशा पालिकेन सुरवात केल्या. रस्त्याक कुशीक कोयर हाडून उडोवप्यांचेर आतां पालिकेची नजर आसतली. जे कोण कोयर हाडून उडयतले तांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकरान दिल्या. म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकरान राती जे लोक रस्त्याचेर कोयर उडयतले तांचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. म्हापशा नगरपालिकेन आतां खर कारवाय करपाक ह्या लोकांचेर सुरवात करतले, अशी म्हायती दिल्या. ताका लागून जे लोक आतां रातया कोयर उडयतले ताका लागून म्हापशा अध्यक्ष शुभांगी वायगणकर हांणी एक ताकीद दिल्या की रातच्या वेळार हांगासर कचरो उडोवचो न्हय, अशें शुभांगी वायगणकरान सांगलां. म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकरान आतां कडक बंदोबस्त केल्लो आसा. जे कोण रातचे रस्त्यार कोयर उडयतले तांचेर कडक कारवाय जातली. आमचे स्टाफ, आमचे MI, आमचो इंजिनियर, आमचे सुपरवायझर, आमचे वर्कर हे दिसाचे तशे रातचे गार्बेजाचेर कोण कोण खंय उडयता पळय ते फायन घालपाक भोंवताले. आनी त्या हेतूंतल्यान अशें कळून येयलें की हो जो गार्बेज आसा पळय तो म्हापशाकारांचो न्हू, आनी हो गार्बेज वाडत रावूंक लागलो.
म्हणजे आमचे जरी 46 पॉयंट आसा ब्लॅक स्पॉट आनी हे कलेक्शन पॉयंट जाल्यार ते इतले लीप करून सुद्दां ते परत परत इतले वाडटा कशे ह्या हेचेर आमी आमचो आमदार आनी आमचे चीफ ऑफिसर आनी आमचे सगळे कावन्सील वायस चेअरपर्सन शेखर बेनकर आनी सगळी टीम आमी चिंतले की आज आमी वचून पळोवपाचें कित्या खातीर अशें इतले कचरो वाडटा तो पळयत जाल्यार आमकां दिसलें जे थिएटरा कडेन आसा ते पालयेच्यान येता हांगासर ओल्ड आजिलो कडेन आसा ते मैडा किंवा हांगाल्यान येता बस्तोरच्यान येता तशेंच हांगासर वयर एकता नगर पळयत जाल्यार आसागांवचे येता तशेंच आजिलो कडेन पळयत जाल्यार ते त्या सायडींतले येता म्हणजे अशा रितीन म्हणजे हळडोणचे पालये सगळ्या परिसर जी पंचायती आसा थंयचो कोयर आमच्या हांगासर डंपिंग करता. सध्या जुवारी पुलावयली रोषणाई लोकां खातीर एक आकर्शण थारल्या. पूल उक्तो जावं येता थंयच आसा आयतारा लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी सेल्फी आनी फोटो काडपाक व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. ल्हान भुरगीं तशेंच जाणटे नेणट्या लोकांनी आख्खो पूल भोंवून पळयलो. इतलेंच न्हय तर कांय ल्हान भुरग्यांनी स्केटिंग लेगीत केलें. पुलार घातिल्ल्यो रंगीबेरंगी लायटीक लागून पुलार सेल्फी काडपाक येवपी लोकांचें लक्ष वेधून घेतलां. सध्या हो पूल उक्तो करपा खातीर 4 दीस उरिल्ले आसा अशें मुखेलमंत्र्यान काल सांगलें. तेज्या उपरांत 25, 26, 27, 28 अशे 4 दीस 5 ते रातची 8 मेरेन हो पूल लोकां खातीर उक्तो आसतलो. हांगासर लोकांनी भोंवो येता. एकदांचो हो पूल चालू जालो म्हणटकीर हांगासर भोंवपाक मेळचें ना. तेच बरोबर हांगासर फोटो सुद्दां काडपाक मेळचे ना कारण येरादारीची ट्राफीक हांगासर जातली. तेका लागून हे 4 दीस 29 तारखेक हो पूल उक्तो जाता. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांगासर येतले. तांच्या उपस्थितीत हो जुवारी पुलाचें उक्तावण जातलें. दिवचल म्हालांतल्या वन गांवांतल्या श्री सातेरी देवीचो वर्सुकी कालो आयतारा व्हडा भक्तिभावान जालो. मात अंदू काल्याच्या फेरयेंत गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक देवस्थान समितीन प्रतिबंध केलो. देखून वन गांवच्या काल्याच्या फेरयेंत अंदू गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल दिसूंक ना. अस्वच्छताय आनी भलायकेचेर परिणाम जाता. देखून देवस्थान समितीन काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक दिवंक ना. गोबी मंचुरियनाक लोकांनी विरोध करपाक जाय अशें मत सातेरी देवस्थानाचे अध्यक्ष नागेश गांवकर हाणें उक्तायलें. ही जी गोबी मंचुरी आहा ती आमी हांगासर आमच्या वनान बंद केल्या. लायटप्यान तशीच भितर न्याय समाराक सगळ्याक बंद केल्ली आहा कारण ती आमच्या आरोग्याक हानिकारक. आनी आयज वतात तेन्ना भुरगीं कांय ना फक्त गोबी मंचुरी खावंक वयता बाकीचें कांयच खावंक पळयना. आनी भुरग्यांक जाणट्यांक सुद्दां ती एकदम आरोग्याक हानिकारक आहा. तेन्ना कोणीच खंयसर गोबी मंचुरी करून दिवपाचें न्हू अशें एक आमची लोकांक रिक्वेस्ट आसा. म्हणून आमी आयज आमच्या वनान जात्रा आपूण आमी आयज ती शॉपां गोबी मंचुरीची बंद केल्या. हें लोकांनी प्रत्येकाक समजून घेवचें आनी प्रत्येक गांवांत जाता ती प्रत्येकान ती बंद करचें अशी म्हाजी इच्छा. भलायकेचेर व्हड प्रमाणात फायदो आशिल्ल्या शेंग्यांक सध्या भाजी बाजारांत बरेच मोल मेळपाक लागला. 200 रुपया किलो अशा दरान त्यो विकपाक लागल्या. तशेंच 50 रुपयांक 4 चुडयो अशे सध्या दर आसात. कर्नाटकाच्या बाजारांत प्रवेश करपी शेंग्यांचो ठोक बाजार महाराष्ट्राच्या प्रमाण वाडिल्ल्यान ताचो परिणाम गोंयच्या विक्री दराचेर जावपाक लागल्या. आनी ह्यो शेंग्यो भलायकेक सुद्दां बऱ्यो आसता. ताका लागून बाजारांत आतां त्यो भरपूर प्रमाणात येवपाक लागला आनी ताचे दर मातशे वाडपाक लागले. पेडणे प्रिमियर लीग टेनिस बॉल ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबान बायलां आनी दादल्यांची क्रिकेट सर्त आयोजीत केल्ली. मॅन पेडणे प्रिमियर लीग टुर्नामेंट क्रिएटिव्ह सर्कल जैतिवंत जाले आनी वन लव टीम नागझर वारखंड हो पंगड उपविजेता जालो. जाल्यार ऑल गोवा वुमन्स सर्त टायन्स वेलगम जैतिवंत जाले आनी दिवचल पंगड उपविजेते जाले. ध्रुव क्लबाचो फुडारी आनी आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कलांगुटकार तशेंच धारगळ सरपंच अनिकेत साळगांवकर आनी हेर वांगडी थंय हाजीर आशिल्ले. पेडणे हांगासर ही प्रिमियर लीग जाली. ही बायलां आनी दादल्यांची क्रिकेट सर्त थंय आयोजीत केल्ली.
मॅन पेडनेम प्रिमियर लीग टुर्नामेंट क्रिएटिव्ह सर्कल हे हो पंगड थंय विजेतो जालो जाल्यार ऑल गोवा वुमन सर्त टायन्स बेल्जियम जैतिवंत जाले आनी दिवचल पंगड उपविजेतो जालो. ध्रुव क्लबाचो फुडारी जो आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कलांगुटकर तशेंच धारगळ सरपंच अनिकेत साळगांवकर थंय हाजीर आशिल्ले. पणजेची गटारां नितळ करपाक सध्या सुरवात केल्या. फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान हे काम चालू आसा. आतां मेरेन बस स्टँडा वयल्या गटारांचें काम पुराय जालां आनी आतां सांतनेसच्या वाठारांत हे काम करपाक चालू केल्या. पणजे शारांतलीं सगळीं गटारां साफ करतले तशेंच काम पुराय जावपाक आनीक 2 म्हयने तरी लागतले अशी माहिती कामगारांनी दिल्या. स्मार्ट सिटी अंतर्गत इतके पयशे मोडून लेगीत पावसाच्या दिसांनी पणजे उदका पोंदा येता आनी हाचो आरोप CCPचेर येवचो न्हय म्हणून CCPन ह्या कामाक सुरवात केल्या. फाटल्या पावसान आख्खी पणजे बुडिल्ली तेका लागून आतां हे गटाराचें काम चालू केलेलें आसा. जेन्ना पणजे बुडटा तेन्ना हे उदक भरता आनी हे सगळे जे दोश आसा ते CCPचेर येता म्हणून पणजे सध्या ही गटारां नितळ करपाचें काम सध्या CCPन सुरू केलां. फाटल्या दिसांनी बस स्टँडा वयलो गटार सगळो हो साफ केलो. हो वाठार तुमी पळोवपाक शकता. बस स्टँडाचेर हे काम चालू आसा कित्याक की पावसाच्या दिसांनी गटारां भरता सगळें उदक पणजे येता आनी ताका लागून हे सगळे दोश जे आसा सगळी कंप्लेनी जी आसा ती सगळे लोक CCPचेर घालता. ताका लागून हे काम आतां सुरवात केलेलें आसा बेगीन. बस स्टँडा वयलें काम सुरू जाल्या उपरांत पणजे सांतिनेज ह्या वाठारांत काम सुरवात केली गटार नितळ करपाची. कित्याक सांतिनेज सुद्दां व्हडा प्रमाणांत अंदू पावसान उदक भरिल्लें दिश्टी पडलें. ताका लागून सांतिनेज CCPन काम सुरू केलें गटारां नितळ करपाचें. रस्त्या कुशीच्यो खोळयो ज्यो कचऱ्यानूच न्हू जाल्यार भितून मातयेन सुद्दां पुरावल्ल्यो आसा ती माती काडपाक तांच्यांनी सुरवात केली. CCPन सध्या हे काम बेगीनूच सुरवात केलेलें आसा कित्याक की पणजे शार हे पावसान रोखडेंच बुडून वता. पयलीं अशें बुडानासलें पूण लोकांच्यो कंप्लेनी आसा की गटारां खातीर हे पणजे शार जें आसा तें बुडटा. ताका लागून आनी हे सगळे दोश ते परतून मागीर CCPचेर घालता. ओशेल शिवोली वाठारांत क्षेत्रपालाच्या देवळांत आयतारा जात्रा जाली. देवाचें दर्शन घेवपाक आयिल्ल्या 125 बायलांनी देवीची ओटी भरली. ह्या जात्रेक खाजें, चणे, कांकणां, भुरग्यां खातीर खेळण्याची अशी फेरी भरिल्ली. गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांक सध्या बंदी आसा लेगीत गोबी मंचुरियनाची स्टॉलां थंय भरिल्ली दिश्टी पडली. राती गांवांत देवीच्या पालखेची मिरवणूक जाली. ह्या जात्रेक भक्तांनी व्हडा संख्येन आपली हाजेरी लायली. ह्या जात्रेक अंदू खरें तर गोबी मंचुरियनाच्या गाड्यांक सध्या बंदी आहा. तरी आसतना ह्या जात्रेक गोबी मंचुरियनाचे गाडे दिश्टी पडले. ताका लागून लोक आश्चर्यचकित जाले. क्षेत्रपालाची ही जात्रा आशिल्ली. ओशेल शिवोले ह्या वाठारांत क्षेत्रपालाच्या देवळांत ही जात्रा भरली. देवाचें दर्शन घेवपाक आयिल्ल्या 125 बायलांनी देवीची ओटी लेगीत भरली. उपरांत पालखी जाली. ह्या जात्रेक चणे, खाजे, भुरग्यां खातीर खेळणी अशी वेगवेगळी ही फेरी थंय भरिल्ली दिश्टी पडली. पूण मुद्दो थंय गाजलो तो म्हणजे गोबी मंचुरियनाचो. कित्याक मंचुरियनाच्या स्टॉलांक सध्या बंदी आसा तरी लेगीत ह्या जात्रेक गोबी मंचुरियनाची जी स्टॉलां जी आसा ती भरिल्ली दिश्टी पडली. तुम्ही पळोवपाक शकता कशी गोबी मंचुरियनाची ते गाडे थंय भरिल्ले दिश्टी पडले. ताका लागून लोकांनी आश्चर्यचकित उक्तायले. राती गांवांत देवीच्या पालखेची मिरवणूक जाली. ह्या जात्रेक भक्तांनी व्हडा संख्येन आपली हाजेरी लायली.
2022 हे वर्ष सोंपपाक आतां फक्त 5 दीस उरल्यात. कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूब गोश्टी आमी वगडायल्यो आसल्यो, तरी लेगीत हे वर्स उमेदीचे आनी नव्या संकल्पाचे आशिल्ले. ते खातीर आंतरराष्ट्रीय पर्यटन सुवात म्हणून फामाद आशिल्ल्या आमच्या धाकटुल्याशा गोंयांत राजकीय, आर्थीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक तशेंच खेळाच्या मळार खूब कितें घडलें. 2022 वर्साक बाय बाय म्हणटा आसतना पळोवयात ह्या वर्सा भितर राजकीय मळावयले हे हायलायट्स. खंयच्याय राज्याची राजकीय वेवस्था म्हटल्यार सामको गंभीर विशय. मात कितलेशेच राजकारणी राजकारणात गंभीर आसनात. ते कितें उलयतात तांची जाणविकाय लेगीत तांकां नासता आनी मागीर ते लोकांच्या हास्याचो विशय जातात. पळोवया ह्या वर्सा भितर लोकांच्या हास्याचो विशय थारिल्ले कांय राजकारणी आनी तांची उतरां. चाय पिया, समोसा खाया, आमी दुबय उदक एक्सपोर्ट करूंक शकता मरे. विधानसभेत मातशी झॅम पडल्या कितें जाता? पिप्पांक घरा सोडचे पडल्यार बारकार जातले पादिशेर. देवान म्हाका सांगले म्हणून हांवें तशें केलें. कामाक लावपाक पयशे घेता कोण तो? अशी आमच्या गोंयच्या राजकारण्यांची विधानां आयकून तुमकां हसूंक येवंक ना जाल्यार अजापूच जावपाची बाब न्ही. अंदू वर्स सोंपतना गंभीर प्रस्नांक राजकारण्यांनी अशा कॉमीक आनी फकाणां चिकाणांच्यो जाप्यो दिवन प्रस्न कसो टाळ्ळो आनी तांच्यो ह्यो जाप्यो व्हायरल कश्यो जाल्यो ताचो हो स्पेशल रिपोर्ट. आतां हेच पळयात. पुजा पाठ करून तुमकां आमकां देवान प्रत्यक्ष येवन केन्नाच कितें सांगलें नासलें तरी आमकां दिगंबर कामतीन मात सामकी सायड मारल्या. पक्ष बदलतना दिगंबर कामत बुचकळ्यान पडिल्लो. काँग्रेसीक सोडून भाजपात वचप काय ना ह्या घोर संकश्टान आसतना साक्षात खंय ताका देवानूच सांगलें वच तूं भाजपात म्हण. जो घेतिलो हांव देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस. हांव परतो देवा कडेन गेलो आनी देवाक सांगलें अशी परिस्थिती आहा, कितें करचें? देवान सांगलें तुका निर्णय घे, हांव तुजे फाटल्यान. देवा कडेन ताचे आशिल्ले ह्या स्ट्रेट कॉन्टॅक्टा खातीर आतां बरेचशे राजकारणी खंय ताका भियेतात. झेम आनी भूक मनशाक खंय सारकीच मेळूंक जाय हें तत्व मनासान पाळटा तो मंत्री निलेश काब्राल. हय हय, खऱ्यांनीच काब्रालान आनीक खंय न्ही जाल्यार भर विधानसभेत झेम काडून सभाघराचें कामकाज सुरू आसतना सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन जावपाचो मान मेळयला. ताच्या उपरांत पत्रकार ताका मेळूंक गेल्यार कितें रे तुमी मातसो दोळो लागल्यार टीव्हीर घालता म्हूण निलेश तिडकलो. हांवूय मनीस मरे, म्हाकाय केन्ना झेम लागूंक शकता अशी तिडकीन स्पश्टीकरण लेगीत ताणें दिवन उडयलें. लागलो न्ही, झेम लागले न्ही. हांव कॅनॉट डिनाय द फॅक्ट. जो व्हिडिओ दाखयला म्हजो करून हांव अशें एक पाटी अशें डोस पडलो आसलो, असो 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 पडोना हांव थंय. सो हे सगळे गिमीक करता पळय म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. हांवें न्हीद लागली, हांव उठलो आनी आय एटेंटीव आनी मागीर न्हीद लागलो. हांवें म्हाका पळोवपाक मेळटा सीएमाक पयलें सगळें भाशण बूक वाचलें आनी सगळें भाशण जे सीएमान केलें म्हाका पाठ आहा. सो न्हिदलो जाल्यार कांय जायना, पूण न्हिदोंक जायनाशिल्लें, आय एडमीट. गोंयकारांनो, खरें खरें सांगात आ, तुमच्या नळाक 24 वरां उदक येता. उदक भरपाक तुमची आयदनां लेगीत कमी पडटात. उदका खातीर तुमी केन्नाच वळवळे काडूंक ना. जर तुमचें उत्तर आमकां उदकूच येना अशी आसत जाल्यार तुमी साप चुकतात. शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या वर्सात सगळ्यात व्हडलो एपिक जोक मारला. So you intend to export water? Yes, definitely. Why not? Where export करता है? Where? Dubai countries. Yeah, Arab countries. उदीक धड ना पिवपाक आनी रवी चल्लो उदक एक्सपोर्ट करपाक. जे ना देखे रवी ते देखे कवी अशी मराठीन फामाद म्हण आसा. पूण रवीन मात ही म्हण उरफाटी, म्हळ्यारूच जे ना देखे कवी ते देखे रवी अशी करून उडयल्या. विशय आसलो तो म्हळ्यार मोपा विमानतळाचेर शिरविश्यो दिल्ल्या कामगारांक नियुक्ती पत्रां वांटपाच्या कार्यावळीचो. सरकारी शिरवीस लावपाक जर तुमचे कडेन कोण पयशे मागता जाल्यार म्हाका सांगात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. कोण तो पयशे मागता? कोण तो असो प्रश्न करतकीच कांय जाणांक बशिल्ल्या थंयच घाम फुटलो. गोंयांत वाडपी अपघात सोरो पिवनूच जातात असो सोद माविनान लायलो आनी सोरो पिवंक आयिल्ल्या गिरायकांक बार मालकांनी घरा पावोवपाचो नेम सरकार काडटले अशेंय जाहीर करून उडयले. हाचेर शेतकी मंत्री रवी नायकान माविनाचे मात किकोत केले. तूं आयक रे, ते सोरो पितले 5, 10 वा 100 रुपयाचो आनी बार्राच्या धनयांक ते टायट जातकूच हजारांनी रुपया फारीक करून तांकां घरा धाडप म्हळ्यार बारकाराचे दिवाळे उठोवपाचो प्रकार अशें रवी म्हणटा.
अरे म्हाका सांग कोणी येयलो आनी बारा बसलो तो कोण आता खूब टुरिस्ट येता कर्नाटक येता आनी येता महाराष्ट्र येता सगळे सगळे ते टेबला बसले टायट झाले हे ते पिछले 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया टॅक्सी 1000 रुपया दर एका वर्सात 2-2 पक्ष बदलपी राजकारणी आणि तांचे राजकारण पुराय गोंयानूच न्हय जाल्यार देशभर फामाद आसा. ताका लागून गोंयची राजकीय प्रतिमा इबाडल्या. पूण हेच राजकारणी हो गंभीर विशय कसो मारून व्हरतात ते ह्या वर्सान पळोवपाक मेळ्ळें. रश्मी नरसे जोसलकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.